आता खबरो विस्तारान. नगर नियोजन मंत्री विजय सरदेसायान शेनवारा पत्रकार परिषद घेतली. ग्रेटर पीडीए अंतर्गत येवपी सगळे गांव वगळावपाचो निर्णय मंत्री सरदेसायान घेतला. नगर नियोजन मंडळाच्या बसके उपरांत ग्रेटर पीडीए स्थापित करपाचो निर्णय घेतिल्लो. मात कांय जाणांक पीडीए नाका म्हूण हो प्लॅन ड्रॉप केला अशी माहिती मंत्री सरदेसायान दिल्या. RDX गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केंजल रॉड्रिगीस आणि गौतम शिरोडकार. इशू हांगा आज आमी उलोवंक सोदतात म्हणजे तो ग्रेटर पेंजीम पीडीए. ग्रेटर पेंजीम पीडीए ही आमी टावन प्लॅनिंग बोर्डान एक डिसिजन घेवन कॉन्स्टिट्यूट केली. ही टावन प्लॅनिंग बोर्डान कॉन्स्टिट्यूट करपाचो कारण मेन आशिल्लें की ज्यो एरियाज जे गांव आमी ग्रेटर पेंजीम पीडीएन घाले ते गांवांतले लोकप्रतिनिधी म्हळ्यार थंयच्या आमदारांनी आमकां रिटर्न आमचे कडेन डिमांड केलो, रिक्वेस्ट केलो की ग्रेटर पेंजीम पीडीए तुमी करची म्हणून. ताका नांव आमी दिलां आसतलें ग्रेटर पेंजीम म्हणून, पूण आमच्यो एरिया प्लॅनिंग एरियाज जावच्यो हे तांचो डिमांड आशिल्लो. हो स्पेसिफीक तांचो डिमांड आमी मानून घेतलो. कोण कोणते आमचे जे एरियाज येतात त्यो आतां कितें 2-3 आमदार आहात. तालिगांव सांताक्रूज सांतांत्रे. सो आतां अशें जालां की तातूंतले ह्या लोकप्रतिनिधी हांचें मन परिवर्तन जाल्लें आहा. कित्याक लोक रस्त्यार आयले. लोक जेन्ना रस्त्यार आयले तेन्ना हांवें लोकांक एक सांगलें की तुमी म्हजे कडेन रिप्रेझेंटेशन करा. वी आर विलींग टू एंगेज विथ यू. सो लोकांनी म्हाका रिप्रेझेंटेशन दिलें आनीक ह्या कोरेजमाच्या म्हयन्यान ह्या लेंथ सिजनान आमी लोकां कडेन एंगेजमेंट आमचो सुरवात केला. आतां हें सगळें करून अशें दिसता की लोकांक पीडीएची एलर्जी आहा. आनीक जे लोकप्रतिनिधीन आमकां रिप्रेझेंटेशन पयलीं दिल्ली दीस कुड हॅव मिसलेड अस. अशें सगळे ह्या बॅकग्रावंडाचेर हे फाटभुंयेचेर आज म्हाका अशें दिसता की द क्राय ऑफ द पीपल इज द वॉयस ऑफ गॉड. चड करून ह्या होली विकान हे होली विकेंडार अशें बायबल म्हणटा की क्राय ऑफ द पीपल इज द वॉयस ऑफ गॉड. हे सगळें अशें येतना आमकां अशें दिसता की एक पूर्ण खालतीपणान आनीक रिस्पेक्टींग द एज ओल्ड एडीज दॅट ह्युमिलिटी इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल वर्च्यू. I want to announce that all the villages that come under the Greater Penjim PDA will be dropped immediately. This decision will have to be confirmed by the Town Country Planning Board, but me being the chairman of the Town and Country Planning Board, I am announcing this today. And I wish all our Goinkars a happy Easter.